आमचो प्रसन्न अवतगी इज द प्रेसिडेंट ऑफ EITUC गोवा स्टेट आणि आमचो कॉम्रेड राजू मंगेशकर is the Deputy General Secretary of the Goa State. We are pleased to inform you, we are happy to inform you that we are all celebrating this year's May Day in the city of Panjim. This year's May Day gains a lot of significance. Mahatva ha ya May Day so. कित्याक कामगारांचो दीस तरी आसा. ह्या दिसा कामगारांनी आपल्या प्रश्नाचेर आपण खंय आसा आनी खंय वेता हाचेर नियाळ करपाची अत्यंत गरज आसा. कामगार वर्ग आयज एका संकटांत शिरकला, एका चक्रव्यूहांत पडलेलो आहा. एका वाटेन जे ऑपरेशन आणि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कामगारांचे दिसान दीस वाडटा. भांडवलदारशाही आणि कॅपिटलिझम आणि भांडवलदार आणि सरकाराची जी एकजूट आणि ताका म्हणटात कोल्युजन वाडटा. कोऑपरेशन भांडवलदारांमध्ये आणि सरकारांमध्ये सत्ते वयर असलेल्यामध्ये वाडटा. अमानुषपण वाडटा, क्रूरता वाडटा आणि हे आमकां आंतरराष्ट्रीय माशेर नॅशनल लेवल आमच्या देशाचे हेजेर आणि त्याच बरोबर आमच्या गोंयांत सुद्धा आमकां दिश्टी पडटा. दिसान दीस आमी जर स्टॅटिस्टिक्स तर पळयत, गरिबी रेखे सकला लोक वाडटा, जनसंख्या वाडटा, गरीब जाता. हे बेश्टें वयल्या वयर सांगपाचें न्ही. हे सायंटिफीक ट्रूथ, अ सोशियो इकॉनॉमिक फॅक्ट. आणि जाणकार मनीस हेका गोवाय दितले की आयज 1% लोक, 1% भांडवलदार ते आख्या 50-60% भांडवलदार आणि भांडवल ते कंट्रोल करता. या देशाची आणि संसाराची संपत्ती ते कंट्रोल करता. आणि ते जे पळय लोकांक खटपतली कशें नाचयता. आणि आमी ट्रेड युनियन मुवमेंट, वी आर लायक अ लिलिपुटन्स फायटिंग अगेन्स्ट अ Goliath. It's a very unevenly placed. We are at a disadvantage, yet we are struggling. On May Day, whatever struggles we have been in, आमी जी चळवळ्यो आमी भाग घेतल्यात आणि भाग घेवपाची जी आमी एक चार्टर काढलेलो आहा. वी हॅव कॉल्ड इट वर्किंग पीपल्स मे डे चार्टर 2025. श्रमजीवी लोकांचो एक जाहीरनामो 2025. हांतो शेतकार येतात, कामगार येतात, जे शॉप्स अँड वेंडर्स अँड हॉकर्स जे ग्रामीण विभागांनी काम करता, जावं ते रांपणकार, नुस्तेकार, रेंदेर, तोवय, कुंभार, कासार, गावडी, वेळेप, धंगर, जितले लोक जे श्रमजीवी लोक आसा ते सगळे येतात. आमच्या वेगळ्या वेगळ्या गुमास्ता कायद्या सकला काम करता शॉपांनी. तांकां इतलो किरकोळ पगार दितात. पेट्रोल पंपाचेर काम करतात, उबे रावन काम करचें पडटा. 8-8, 10-10 तास काम करून तांकां
फावो तो पगार मेळना, फावो त्यो सवलत्यो मेळना, त्यांचे लाईफ शॉर्ट असता, कित्याक दे आर कन्झ्युमिंग डे अँड नाईट फ्युम्स ऑफ पेट्रोल, डिझेल अँड अदर. त्याच बरोबर कितलेशे कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स काम करता, त्यांचे रिस्क यू कॅन इज इमेजरेबल. आणि आता या क्लायमेट चेंज हेका लागून तापमान वाढला, गरमी वाढला. आमचे कामगार ह्या गरमेनी काम करता, त्यांना फावो त्यो सवलत्यो त्यांचे मालक किंवा सरकार किंवा गव्हर्नमेंट किंवा मॅनेजमेंट दिना. कामाचेर सेफ्टी म्हणलेली, सेफ्टी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. बायलांक मॅटर्निटी लीव आहा, पण त्यांना मॅटर्निटी लीव दिनात. कितल्याशा जाग्यांनी बायलांचेर डिस्क्रिमिनेट करतात, भुरग्यांचो एक्सप्लॉयटेशन करता. पेपरांनी जर पळयत आमकां दुःख दिसता. दिसान दीस रेप्स अँड वॉट नॉट, मॉलेस्टेशन आनी कितें या आमकां गोंयांत ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळ्यांनी आमकां आयकूं येता. आमी ह्या मे डे दिसा उगडास करता, याद करता आनी गोंय दिता की हे कॅपिटलिझम हॅज फेल्ड. भांडवलदारशाही ती फेल जाला. फेल, इट इज अ फेलियर. वाय? बिकॉज येता थंय घेरां, येता थंय कॉम्पिटिशन, येता थंय मोसोर, येता थंय एनवी आनी येता थंय झगडी. एक दीस आमकां पेपर किंवा मिडिया जर पळयत, आमकां सुखाच्यो आनी संतोषाचो वो एकचाराच्यो आमकां गोवाय मेळना. धर्माच्या नांवान आयज केस्तांव दंगल जावंक लागला. एक देश दुसऱ्या देशाच्या विरोध उबे रावंक लागला. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आमकां ह्या पहलगाम जो जाला आतंकवाद, ताचेर आमी दुःख परगटतात. पण त्याच बरोबर आमी सत्तेधारी लोकांक सांगूंक सोदता, डोंट क्रॉस द लक्ष्मण रेखा ऑफ रॅशनॅलिटी, ह्युमॅनिटी. डू नॉट क्रॉस. आणि हेका लागून लोकांमध्ये झगडी लावपाची प्रयत्न करिनाकात, जे आयज प्रयत्न अख्ख्या देशभर चल्लेले आहा. Let us safeguard our borders. Let us safeguard our people. Let us safeguard our tourists. Let us safeguard everybody's interests. But let us not put one community against the other and create an ocean of hatred in our country. त्याच बरोबर कितलेशे आमी या मे डे दिसा वरिष्ठ लोक मेल्यात. Whether it is Pope John the Francis or Pope Francis, or whether there are so many people, comrade आमचो CPM-चो leader, comrade CPM जो आमचो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, तो या खूबशे जण आमचे गोंयांतूच MLA, मामलेदार, लघु मामलेदार अंतरलो, यांचो सगळ्यांचो आमी day it is a celebration. Normally it is a celebration, but at the same time it is a day when we reflect. आमी नियाळ करपाक जाय, आमी खंय आसात आनी आमी खंय वचोंक सोदता. गो वादेस, वेर आर वी गोईंग, हे आमी आज विचार करपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर we have prepared this May Day Working People's May Day Charter. तांतूं आमचे around 25 demands आहात. These demands comprise of various concerns. आमी सरकाराक उलो मारतात, तुम्ही दोन तोंडाचे जाय नाकात.
दगलबाजी जाय नाकात. आमकां लोकांक सांगतात आमी लोकांचे प्रश्न मिटयता, पण when it comes to workers issues, कामगारांचे इश्यू, कामगारां बद्दल ह्या सरकाराक कसलोच काळजी ना. It is the government headed by Shri Dr. Pramod Sawant is out and out anti-labor government. I want to inform that. ते कितलेय वयल्या वयर दाखयत की आमी कामगारांच्या बऱ्या खातीर काम करता, ते कामगार विरोधी आहात, ते प्रो मॅनेजमेंट गव्हर्नमेंट आहात. गोवाय कितें? Do you have proof? You may ask me. Yes. तुम्ही Essential Services Maintenance Act काढलो for pharmaceutical कंपनीनी. काढलो ओके, पण तो दर 6 महिन्याक तुम्ही एक्सटेंड करता. What is the meaning of that? On the other hand, pharmaceutical कंपनीचेर कामगारांचेर जे अत्याचार जाता, दीस आणि रात कामगारांचेर अत्याचार जाता, सस्पेंड करता कामगारांक, ट्रान्सफर करता टू सिक्कीम आणि बड्डी आणि जम्मू अँड काश्मीर. Jammu and Kashmir is supposed to be a place where there is आतंकवाद. मुख्यमंत्री म्हणता गोंयकार जे आहात तांकां हांगा आमी फाटी हाडूंक जाय. जाल्यार आमकां कामगारांक ते ट्रान्सफर करता far off places. These are various problems which are being faced by the workers of the pharmaceutical companies. आणि ह्या गव्हर्नमेंटान एजमा परतून extension दिल्ली आसा. And we await the verdict of the High Court on this. त्याच बरोबर कामगारांचे एकूय प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना. पंचायत कामगारांचो सातो वेतन दिवंक ना, गोवा डेअरीचो सातो वेतन दिवंक ना, आणि त्याच बरोबर तुझे प्री प्रायमरी हेल्पर्स, PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आणि अंगणवाडी टीचर्स आणि हेल्पर्स कांय प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना. Government of Goa, Government of India is asked to be an exemplary employer. देखीवंत मालक आसपाक जाय. इश्टानो, खूबशे प्रश्न आहात, तुम्ही पळयात. तुम्ही गोवाय दिता, मीडिया covers the amount of people from various villages. गावांनी, ग्रामीण वाठारांनी लोक रस्त्यार येता. प्रत्येक जाग्यांनी on all the talukas. Why are they coming on the road? If the government was sympathetic, the kind of development that is taking place, जो पळय उदरगत जाता, लोकांक विरोध जाता, हे स्पेशल गोवा आहा, तेका लागून लोक रस्त्यार येता. AITUC आणि ह्यो मे डे आमी उत्सव करता, ह्या लोकांक सुद्धा सपोर्ट करपाक आमी फाटी सरचे ना, आणि वी फुल्ली सपोर्ट देम. इश्टानो, मे डेचो प्रोग्राम सकाळी 9:30 चालू जातलो, आणि ह्यो प्रोग्राम आमी रॅली काडटले, मोर्चा काडटले, आणि तो मोर्चा कदंबा बस स्टँड नियर क्रांती सर्कल थंयसून चालू जातलो 9:30. थंय चालू जाल्लो आमी पणजे शहरांत सर्क घालतले, म्हणल्यार वी विल गो राउंड द पॅन्जिम सिटी, आणि फायनली वी विल कॉंग्रेगेट अँड कल्मिनेट at near the Garcia हांगा जो म्युनिसिपल गार्डन आसा थंय आमी कॉंग्रेगेट जातले. तुमी जाणात हे गणेशोत्सव जो पळय पंडल घालतात आणि उत्सव करता त्या जाग्यार खंय मातशी सावळी आहा, म्हणून आमी थंय we will congregate and we will hold a public meeting. We will request you, आम्ही तुमका उलो मारतात इश्टानो, की तुम्ही मेडेक भाग घेवचे, because you all are also part of our community, part of our comrades, and please attend the May Day and give the
largest coverage. Workers will be coming in big numbers. बऱ्या संख्यान कामगार येतले आणि थोडे कामगार पयसून they will be holding a rally and coming. Even while coming, they will be holding a rally. And for example, from the Verna Industrial Estate, they will be holding a motorcycle rally and coming. Other workers who do not have vehicles, they will come by bus. कोणाक लगी गाडयो ना or motor na or motorcycle na, they will come two-wheelers na. They will be coming by bus and other public transport. But there will be a rally coming into from Zuarinagar, from Vasco, from Madgaon. People will be coming in a kind of a rally and culminate at near the Kadamba bus stand. And from there, Pune, we will be coming into Panjim. But the main thrust of our May Day is the problems of the working class. Minimum wages, all this will be highlighted. And it will not stop with 1st May. 1 May सगळे येले, गाजयले आणि मे डे मानयले, तितल्याचेर आमचे सोमचे ना. खूपशे कामगार, even highly educated workers, are today reeling and suffering and exploited under the contract labor system. That is also a very big, this is also a construction, fixed term contracts, this is the construction of the BJP government, NDA government. We are opposing all this. ज्या जाग्यार गोंयचे भुरगे कामाक लागताले, जेंका फुडें आपलो ग्रोथ जावपाची शाश्वती आशिल्ली. He was the first chief minister जेणे एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स ऍक्ट जे सरकारी खात्यांनी लागतात, ट्रान्सपोर्ट, R&D, इलेक्ट्रिसिटी, PWD, ते एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स ऍक्ट तोय बी कसो लायता. गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटा आसूं जेन्ना आमी संपा नोटीस दितात तेन्ना त्या टायमार 3 दिसा पयलीं तो काडटात आनी मागीर ते विथड्रॉ करतात. परमनंट लास्ट 3 वर्सां प्रमोद सावंतान एजमा लायला फार्मास्युटिकल कंपनी. वदळ कॉम्रेड उलयतना सांगलो की मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर ट्रान्सफर गोंयचे कामगार जम्मू अँड काश्मीर, लडाख, बड्डी. गोंयचे कामगार जेंका लागून फार्मासी कंपनी हांगा येतात, दे आर ट्रान्सफर नॉट 1 and 2 एट ए टायम 40, 50, 60. ह्यान तूं गव्हर्नमेंटाच्यो हें घे न्ही, डिपार्टमेंट घे, यू टेक PWD. तो सांगता आपूण सॉल्व केलो. 10 वर्सां जालीं. समथिंग वॉज गिवन टू देम बाय लेड मनोहर पर्रीकार. हेणी 1 रुपया ताचे उपरांत कांय करुना. कदंबाचो 7वो वेतन आयोग कदंबा इम्प्लिमेंट केल्लो मनोहर पर्रीकारान लास्ट फॅग एंड ऑफ इज हेणी फुडें कांयच करुना. फक्त आनी पेपरार पब्लिकली तो दिता म्हणटा. यू टेक पंचायत वर्कर्स, यू टेक इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, प्रत्येक जागो तो ना कांयच म्हणना आनी कांयच करिना. दीज आर द आय ओपनर की तो वेदर ही इज प्रो लेबर, एंटी लेबर, आमी ताका सर्टिफिकेट दिवपाचें गरज ना. खंयच्याय गजालींत खंयचीय कंपनी कामगार जर तेजे कडेन गेले, यू टेक द वन ऑफ द कंपनी GKB म्हणून, एम्प्लॉयींग ऑलमोस्ट 500-600 हे सगळे गोंयचे लोक आशिल्ले. 300-400 कामगार ह्या सरकारान थ्रू लेबर डिपार्टमेंट आनी चीफ मिनिस्टरान घरा कडेन धाडल्यात. ऑल GKB कंपनी आमचे युनियन नाशिल्ले, आमी तांकां घेवन आशिल्ले त्या टायमार युनियना हांगा आयल्यात. आनी कित्याक त्याच टायमार आमी घेवप, आमी इश्यू केलो म्हणटले आशिल्ले. पण वी एडवायज देम, बाबा रावात, सरकार काम करतलो. ऑल सगळे गोंयचे भुरगे घरा धाडले. केन्ना? ज्या टायमार ते लेबर ओरिएंटेड सेमिनार घेताले, कामगारांक कशें कामार घालपाचें ते. नाव यू टेक द गव्हर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. पुलगामा जे जाला, वॉट एवर हॅपनिंग इन द डिफेन्स बॉर्डर लाइन, state government is not protecting the borders. Borders are to be protected by the central government forces. Central government तुम्ही जेन्ना मिलिटरी सारख्या जाग्याचेरूच जर 3 आणि 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयमेंट दितात, वॉट शाश्वती तांकां जॉबाची आसतली? वॉट लव दे वील हॅव? दिस वॉज नेवर हॅपनिंग, बट ड्युरिंग दिस regime it is happening because borders are also not protected properly by this government. So these are all things that whether they are labor or anti-labor. IFB,
IOB is another ज्वलंत example. ना लेबर मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर त्यांना प्रोटेक्शन दिले. डुरालाइन अँड कंपनी अजूनही ती डुरालाइन चलता परमनंट कामगारांक भायर दवरून. And all go once. All are Goans. What do they mean by saying that we are protecting Atmanirbhar? Government tumcha dari, kasli tuji dari. So this particular government is a sham. They are anti-labor. And Mr. Dr. Pramod Sawant is only interested in increasing his power in various means. I have given you a jhalak, not a very small jhalak. Anti-labor, absolutely anti-labor. This government is not only anti-labor. They are all MLAs, ruling government, they are interested in property dealings to sell Goa. One person in this Banastari, this Sankistya or Banastari, he has 1,600 crores ED has unearthed. That also a defeated candidate for election. So you can imagine the depth of corruption under this particular government, BJP government. At the same time, Delhi gives and many other centers are giving more higher wages, statutory minimum wages. What is the response of the government? Giving statutory minimum wages. Set that platform. In Goa is far less statutory minimum wages, and it takes 8 years, 10 years for revision of those minimum wages. We are also going to have a protest on 5th of May, exclusively on the issue of demanding statutory minimum wages, which has to be calculated. Issue minimum basis. which press should highlight. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट 10, 11, 12 गोंयकार घेनात. कित्याक तेतून आमचे शीतकडी चलना. वी आर डिमांडिंग की कमीत कमी अनस्किल्ड कॅटेगरी जे आसात, सगळ्यांत कमी मिनिमम वेजीस जे येता, जेका आज 13,000 रुपया पगार मेळटा, तो ऑल इंडिया लेवलाचेर 26,000 पगार जावपाक जाय. कितें आसा, एकदां मिनिमम वेजीसाचो जर पगार वेवस्थीत जालो आसत, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जाल्यार एटलिस्ट मनशाक जगपाक तरी मेळटले कामगारांक. त्या दृश्टींतल्यान आमी ह्या एक मेक डे, वन ऑफ द आमचे जो हांगा 25 चार्टर आसा तितून एक वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट 1 तारखेच्यान आमी एक आठवडोभर सगळ्या कंपन्यांनी गव्हर्मेंट इस्टाफ एव्हरीवेअर मिनिमम वेज सप्ताह पाळटले. वी आर गोइंग टू हॅव बॅचीस जे कामगार सगळे अंडर AITUC and other unions also, they are going to wear and demand that minimum wages in Goa should be 26,000 for the unskilled workers. तेतूंच्यान आमी मिनिमम वेजीसाचो मुवमेंट जो आसा तो ह्या मे डेच्यान प्रामुख्यान हें करता, जेतूंत इवन द प्रेस, प्रिंट, एव्हरीवेअर दिस विल हेल्प. कित्याक आज जर बारीक पळयत व्हडल्या व्हडल्या आस्थापनांनी सुद्धा MBA जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्धा गोंयांत फार्मा कंपनी बी सुद्धा गोंयांत जाल्ले डबल ग्रॅज्युएट भुरग्यांक सुद्धा 12 आणि 13,000 रुपये पगार देता. सो वी आर डिमांडिंग दॅट अनस्किल्ड कॅटेगरी गव्हर्मेंट should have minimum 26, and that what comrade is saying, we will start it from 1st of May this year. फाटी तुमचो एक स्ट्राइक प्रोटेस्ट आलो द टाइम ऑफ राइट हाउ मच वेजेस आर द मिनिमम वेजेस आर देयर? सध्या टोटल 13,369 रुपये मेळटा, कळ्ळें. आणि ते सुद्धा दुःखाची गजाल म्हटल्यार आय एम मेकिंग ए स्टेटमेंट टुडे, ज्या जाग्यार रिकॉग्नायज युनियनां आसात, ज्या जाग्यार युनियनाची सासाय आसा, थंय हो 13,000चो मिनिमम वेजीस मेळटा. गोंयांत अराउंड 50% अँड मोर इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी अजूनही मिनिमम 13,000 रुपये दिना, ज्या जाग्याचेर 6, 7, 8,000 रुपये दिवन कंपन्यो चलयतात. ही दुर्दैवाची गजाल. कित्याक पयलीं लेबर डिपार्टमेंट वचून इन्स्पेक्शनां घेताले. डायरेक्टली सू मोटो जर आमी सांगीत जाल्यार इन्स्पेक्शनां बी जातालीं. आतां लेबर डिपार्टमेंटान एक फतवो काडला, इन्स्पेक्शनां करपाची ना. कोणी कंप्लेन जर केली आसत जाल्यारूच तुवें इन्स्पेक्शन करपाचें आनी मिनिमम वेजाचेर हें फायल करपाचें. आता ह्या ग्रामीण विभागांनी मोठी मोठी फार्मां आहात, थंय ग्रामीण लोक आमचे सन्स ऑफ द सॉयल, आमचे भूमिपुत्र आनी भुरगीं आनी चेडवां आनी भुरगीं आहात काम करता, पूण तांकां मिनिमम वेजेस मेळना. आसा पुस्तकाचेर मिनिमम वेजेस म्हणून, हे जे परकात मिनिमम वेजेस आसा ते पोटा बुकेचे आहा, बोबलेक पावना ते आहा, पूण ते सुद्धा मेळना.
that आनी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट सारखे शंड काय काम करिना. दॅट इज अनदर प्रॉब्लेम. ते फक्त मिटींग वा कॉन्फरन्स आता मे डे दिसा ते कामगारांच्यो शाखा घेवंक सोदता. कामगार शाखा कितें म्हणून घेतले आनी कितें म्हणून घेतले ते 4 लेबर कोड कामगारांक सांगपाक जे मोदी सरकारान जे कामगारांचेर थापयला. 3 जे कायदे शेतकारांचेर थापयले शेतकारांनी ते नाकारले. दे फॉट अगेन्स्ट इट. ह्यो सरकार शेतकारांच्या विरोधात रिकॉग्नाइज युनियन आसात ज्या कंपन्यांनी गव्हर्नमेंट वी आर डिमांडिंग की कमीत कमी giving statutory revision of those minimum wages exclusively on गोंयकार घेनात. कित्याक तेतून वी आर डिमांडिंग की कमीत कमी अनस्किल्ड कॅटेगरी जे आसात सगळ्यात कमी मिनिमम वेजीस जे येतात ज्याका आज 13,000 रुपया पगार मेळटा तो ऑल इंडिया लेवलाचेर 26,000 पगार जावपाक जाय. कितें आसा एकदम मिनिमम वेजीसाचो जर पगार व्यवस्थीत जालो आसत इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाल्यार एटलीस्ट मनशाक जगपाक तरी मेळटले कामगारांक. त्या दृश्टींतल्यान आमी ह्या एक मेक डे वन ऑफ द आमचे जो हांगा 25 चार्टर आसा तातूंत एक वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट 1 तारखेच्यान आमी एक आठवडोभर सगळ्या कंपन्यांनी गव्हर्नमेंट स्टाफ एव्हरीवेअर मिनिमम वेज सप्ताह पाळटले. वी आर गोइंग टू हॅव बॅचीस जे कामगार सगळे अंडर AITUC and other unions also they are going to wear and demand that minimum wages in Goa should be 26,000 for the unskilled workers. तेतूंच्यान आमी मिनिमम वेजीसाचो मुवमेंट जो आसा तो ह्या मे डेच्यान प्रामुख्यान हें करता. जेतूंत इवन द प्रेस प्रिंट एव्हरीवेअर दिस विल हेल्प. कित्याक आज जर बारीक पळयत व्हडल्या व्हडल्या आस्थापनांनी सुद्दां MBA जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्दां गोंयांत फार्मा कंपनी बी सुद्दां गोंयांत जाल्ले डबल ग्रॅज्युएट भुरग्यांक सुद्दां 12 आणि 13,000 रुपया पगार देता. सो वी आर डिमांडिंग दॅट अनस्किल्ड कॅटेगरी गव्हर्नमेंट should have minimum 26 and that what comrade is saying we will start it from 1st of May this year. फाटी तुमचो